मडगांव जिल्लो हॉस्पिटला लागसार आशिल्ल्या उक्त्या खळये संदर्भात मिलाग्रिसान हुस्को उक्तायला। खास करून रातच्या वेळार मोटारी चालकांक गंभीर धोको निर्माण जाता, तशेंच जळारांय त्या गटरांत तयार जातात आनी हाका लागून मलेरियाचो धोको वाडूं शकता अशें तांणी म्हळां। हाचेर भौशीक बांदकाम खात्यान उपाय काडचो म्हूण तांणी मागणी केल्या। आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट। सारखे मेन ही ड्रेनेज आहा ही हॉस्पिटल बांदीत त्यातून ड्रेनेज ओपन आहा ही तो ड्रेनेज बांधून घेयली आनी ही तर वयल्यान धांकेली न्हू बंद केली जाल्यार हिंगा कितले जे हॉस्पिटला लोक येतात आमगेले गोंयकार पब्लीक तांकां हिंगा गाडी पार्किंग करूं तरी मेळटली। आनी हिंगा कितें जालां आतां ही ड्रेनेज ओपन आहा हिंगा रातचो तरी कोणूय एक गाडी घेवन बीन तर पडलो तेजे लायफ रिस्क आहा। दुसरें म्हणटा ते हिंगा हॉस्पिटल येताय ते लोक हिंगा रोडार गाडयो दवरताय चोय सगळे रोडाचेर आहाय गाडयो। सो आतां म्हाका कितले जाणांनी सांगिल्लें मिलाग्रिस हेजेर एक इशू घे। आतां हो इशू म्हणल्यार इम्पॉर्टंट आहा ही फोड अजून ओपन आहा हॉस्पिटल जालें आनी हॉस्पिटला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला ऑपोजीट ही एक घाणेशी जाल्ली आहा आनी हिंगा उदो आडोन उरता आनी हिंगा किमसां जर जाली न्हू हे होड्यान जाल्यार हे सगळे हिंगा पेशंट आहा तांकांय मलेरिया जावपाची। सो मागोता आमगेले PWD मिनिस्टरा कडेन जाता तितू बेगीन ही फोडी बांदून घेवपाक। दुसरे हिंगा पड कोण कावन्सिलर आहलो हे तेगलेय काम आहलें म्युनिसिपालिटी हे घालून हे काम करून घेवपाक कित्याक एवरी इयर कावन्सिलरां एक हे आसता दिल्ले की गांवांनी खूंय ड्रेनेज बीन आहा जाल्यार बांदपाक म्हळ्यार हिंगा ही बांदपाक कावन्सिलर इसरलो। सो हांव मागोता जाता तितू बेगीन हिंगा कोण कावन्सिलर आहा आतां कावन्सिलरांगे टायम काबार जालो तरी आसतना तेणी येवन आनी हिंगा आमगेलो कोण फातोर्डा MLA आहा तेणें आनी आमगेले PWD मिनिस्टरान जाता तितू बेगीन हे प्रॉब्लम सॉल्व करपा जाय कित्याक हिंगा लोकांक इजी पार्किंग जातलें आनी तितलें